गीत घेऊया पेज 135 आय 32. तुझी पवित्रता सूर्यावरी फांगता तोरी हांवें तुका ओकमान केलो देवा बोगोस म्हाका सायबा. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव कृपा दिवं. आयच्या ह्या मिसा बलिदानान RCCL क्रू इंडिपेंडंट OTS हे बोटकार जे जावन आसात तांचे सगळे कामदारां पासत आनी तांचे पासत तेंचे बरे भलायकी पासत म्हण देवा लागीं ह्या मिसा बलिदानान मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आयच्या वाचपा वरवीं सर्वेस्पोर देव आमकां जिविताची देख म्हूण दिता. त्याच वरवीं सदांच जिवीत सांबाळून जिविता वरवीं आमकां दुसऱ्यांक सेवेत साखरी आनी मोगान रावूंक म्हूण तो आमकां आपयता. तशेंच ह्या संवसारी जिवितान आमी जियेता आसतना आमी बरेच फावट पातकांनी म्हूण पडटा. आयच्या वाचपा वरवीं सर्वेस्पोर देव आमची सगळीं पातकां भोगसून आमकां परतून एक नया जिवीत म्हूण दिता. तरी पूण आमी बरेच फावट अडखळ्योन पडटात. त्रासान दुखान आसतना आमचो भावार्थ जो जावन आसा तो उणो जाता आनी अशक्तायेक लागून आमी बरेच फावट वाद चुकता. तरी पूण जेन्ना आमी मागण्या वरवीं देवाचो येता देव आमची पातकां भोगसून आमकां परतून आपल्या गोपान घेता. तर आतां आमच्या अंतस्करणा भितर आमच्या मनान काळजान ज्यो पातकां जावन आसात त्या सगळ्या पातकांचो उगडास धरून आमी सगळीं म्हणया. हांव पातकी सोर पळयता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारूंक सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बळी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सौम्या काकूत कर. सौम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सौम्या काकूत कर. सौम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमी करूंक जाय तें दर एक काम तूंच आमच्या मनान घाल आनी तें करूंक आमकां आदार दिवन तुज्या बळान तें शेवटाक पावय. हें आमी मागता आमच्या सौम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. दुसरे समोर्तीचे पुस्तकावेलें वाचप. मोइजेस आपले पोरजे कोडे अशें उलयलो, पळय आयज जिवीत आनी सूख, मरण आनी दूख हांवें तुमचे मुखार दाखोल केल्यांत. सर्वेस्परा तुमच्या देवाचो ज्यो आज्ञा हांवें तुमकां आज दिल्यात त्यो जर तुमी पाळशात, जर तुमी तुमचे सर्वेस्परा देवाचो मोग करून ताज्या वाटांनी चलशात, जर ताज्यो आज्ञा कायदे आनी नेम पाळशात, तर तुमी जियेतोल्यात आनी तुमचे सोंसोत
वाडटली आनी तुमी भितर सरून तुमच्या ताब्यांत करतल्या त्या देसांत सर्वेस्पोर तुमचो देव तुमचेर आशिर्वाद घालतलो. पूण तुमचें काळीज पयस काड सोरून वचात जाल्यार, तुमी आयकोना जाशात जाल्यार, बुलोवणेचे फासान सोंपडून दुसरे देवां फाटल्यान वेशात जाल्यार आनी तांची पुजा करशात जाल्यार, आयज हांव तुमकां सांगतां, तुमी सगळीं बोगसणे नासतना मरतल्यात. जोर्दान नदी उतरून तुमी भितर सरतल्यात आनी आपल्या ताब्यांत करतल्यात त्या देसांत तुमी चड काळ राबोंक पावचे नात. आयज स्वर्गाक आनी संवसाराक तुमचे विरुद्ध गोवाय दिवंक हांव उलो करतां. जिवीत वो मरण, आशिर्वाद वो शिराप तुमचे मुखार हांव घालतां. तर जिवीत विंचून काडात आनी अशें तुमी आनी तुमचे सोंसत सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मोगान ताच्यो आज्ञा पाळून आनी ताकाच चिकटून जियेतोल्यात, कित्याक हातून आटापलोलें आसा तुमचें जिबेत. आनी जो देस सर्वेस्परा देवान तुमच्या पुर्वजांक अब्राहमाक, इजाकाक आनी जाकोबाक तुमी तोय जिवच्याक बसायलोलो त्या देसान तुमचे लांब आवक हातूंच आटापलोले आसात. देवाचे उतर देवाचे व्हड उपकार. आयकल्यास देवाचे उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस भागी. म्हणया, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस भागी. जो मनीस नश्ट्यांची बुद्ध घेवन चलोना वो पातक्यांचे मार्गार भोंवना आनी उदर्मी मनशाच्या सांगाता बसोना, तो खरोच भागी. सर्वेस्पराचे उपदेशांचेर ताचो संतोश दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसा. जबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस भागी. वावत्या वाळाचे देगेक लायल्या रुखाक काळा प्रमाणे जाता फळां आनी कदींच बावून पडोना ताची पानां. असल्या रुखा वरी तो मनीस सगल्यो ताच्यो कोडण्यो सुफळ. जबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस भागी. पूण नश्टे मनशाचें अशें न्हय, दुबावां विणें अशें न्हय. ते कोण जाणा? वाऱ्यान उबोवन वेता तसलें फळ बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पोर राखता, पूण नश्ट्यांची वाट निसवटणाक पावयता. जबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस भागी. उद्गाराक उबे रावया. जिवीत बदलात म्हणटा सर्वेस्पर, सर्गीचें राज लागीं पावलां. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. संत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिश्यांक म्हणलें, मनशाच्या पुतान जायते सोसूंक जाय. जायत्यांनी याज्ञिकांनी, वडिलांनी आनी धर्मशास्त्रांनी ताका बारावंक जाय, ताका जिवेशी मारूंक जाय आनी तो तिसऱ्या दिसा जिवंत जावंक जाय. मागीर ताणें सगळ्या लागीं उलोवन म्हटलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा जायत ताणें आपणाकूच पाट करची. दिसाच्या दिसा आपलो कुरीस घेवचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचें. कित्याक आपली जीण सांबाळूंक सोदीत तो मनीस ती होगडायतलो, पूण म्हज्या खातीर आपले जीव होगडायता तो मनीस ते सांबाळतलो. म्हणटूच आख्खो संवसार जोडीत आनी आपलोच इबाड करीत वो आपणाकूच घट्टान करीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्तांव. प्रितीच्या
म्हज्या भावा भयणीनो, आयच्या ह्या वाचपा वरवीं सर्वेस्पोर देव आमकां कशे भाशेन आमचें जिवीत आमी सांबाळूंक म्हूण जाय तेजी शिकवण आमकां दिता. देवान आदल्या करारान 10 आज्ञा दिवन आम्हा सोमेस्तांक सगळे संवसारान आमचें जिवीत बरे भाशेन चलूंक जाय म्हूण आमकां दाखयलां. पयली जी 2 आज्ञा जावन आसात ती आमकां देवा विशयी आनी देव मंदिरा विशयी आमकां खबर म्हूण दिता. ती जर आमी सांबाळीत तर आमी सदांच देवा सरशी चिटकून म्हूण रावता. तशेंच 3ऱ्या आज्ञाचेर जर आमी नियाळ करता तर ती आमकां आमचे आवय बापूय वरवीं आमी मान रिस्पेक्ट दिवंक जाय म्हूण ती आज्ञा आमकां शिकयता. तशेंच उरलेल्यो ज्यो आज्ञा जावन आसात ते आमकां आमच्या जिविताची मनांतले चिंतना आनी आमच्या जिवितान जे आमकां घडूंक येता ते कशें म्हूण आमी सांबाळूंक जाय तेची आमकां शिकवण दिता. आनी शेवटाची 2 जी आज्ञा जावन आसात ती सदांच आमचे जे नेबर्स जावन आसात, आमचे शेजाऱ्यो आसात, आमी जे मनशान वांगडा वावुरता तेंचे बरोबर कशें आमी रावूंक जाय ती आमकां शिकवण दिता. आनी जेजू ह्या आज्ञान वयर मोगाची आज्ञा दिवन आमकां सगळें कितें एकवटून रावूंक म्हूण आमकां शिकयता. तर आयच्या पयल्या वाचपान जिवीत जर आमी जोडूंक जाय तर सदांच देवान दिल्ली आज्ञा पाळून देवाचे कुशे प्रमाणे जिवीत जिवंक आमी प्रयत्न सदांच म्हूण करूंक जाय. आनी तीच शिकवण जेजू आपल्या जिविता वरवीं आमकां दाखोवन दिता. मागणे वरवीं सदांच उपास करून जेन्ना आमी आमची पातकां वळखून घेता आनी ती सोटूंक आमी प्रयत्न करता, देव आपल्या कृपेन आमकां भरता आनी तेच वरवीं पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन परतून आमचें जिवीत उजवाडून आमकां देवा सरशी म्हूण हाडटा. आनी ते आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू उगडास करून म्हूण दिता. कोण जर तेचो पाटलाव करूंक जाय तर आमच्या जिवितांतले जे दूख त्रास कश्ट जावन आसात एक खुरीस कसो आमी ते चिंतून सदांच सांबाळून फुडें वचूंक जाय, कित्याक देव आमकां तितूनसून भायर काडटलो म्हूण आमचो भावार्थ जावन आसा. तर म्हज्या भावा भयणीनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना देवाच्या उतरा प्रमाणे सदांच आमचें जिवीत जिवन तशेंच आमचे पातकी जिवितांतली पातकां सोडून परतून देवा सरशी येवंक म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया. तशेंच आख्या संवसारा पासत मागणे म्हूण करुया. सर पदवीदारा आनी काकुत्सारा देवा, तुज्या आख्खे रचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टावलेले पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता. ती कणवळायेन आयकून घे. ही अविचित सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतरलकायेन येवंक आनी हे पिडेक लागून दगदगतल्यांक बेगीनूच एक इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळशक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता. ह्या पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वॅक्सीन जितेन सोडून काडला ते वरवीं आख्ख्या संवसाराक ताची सफलदायी कृपा मेळों म्हूण तुजे लागीं आमी येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकीक अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज 44 C 38. म्हज्या भावा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुजे पवित्र वेदीची भेटवणी आमी हाडटा त्या दानांचेर प्रसन्न जावन तुजी दया दिश्ट घाल. ताचे वरवीं
आमकां बोगसणे मेळोवंक आनी तुज्या नांवाची महिमा वाडूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधर आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर ताई, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नव्या मनान आनी नितळ काळजान पासकांचो गूट संतोशान समोरंबूंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सान वर्स हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आपल्या पेल्याची अगुणीन उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रोचताय. जेजूच्या जिविताची वर्ती घोडिता आनी आमी समोरंबता. ताचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळटा. ताचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो उपकार तूं अदीक अदीक सपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूता बरोबर आनी स्वर्गीचे सरदळ बरा सांगाती तुजी महिमेची किर्तन आमी निरंतरी गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उंच स्वर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंच स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मारूंक सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायत. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काळज, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळचें. तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारुरतले. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गोट पोर गोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरपता. तुझे पुणोंची वणपण पोरगोटा. तुझ्या येण्या कातरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर, आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागवेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची मागता. आकवर मोरी देवाचे माये सांगाती, तिच्या पती भाग्यवेन झुजे, भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सोडणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं.
तुझे राज आमकां येवन तुजी कुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान संस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडूनारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरायता तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवतकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनांक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दितां आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटून सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक माय मोगान शांती दियात देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयला ती आमी सगळीं सुभागी सौम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळे वस्तून पुरूस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतून आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सरशिलो कडसरू म्हाका केदीच दिवं नाका आमेन आमेन गीत घेवया पेज 71 D43 तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा तोकलेक सोशे जातले तोशे आमी तुका तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा तोकलेक सोशे जातले तोशे आमी तुका नेनार मनशाक शिकोवन बुकेलोल्या जेवण तानेलोल्यांक पिवोन पिडेवंतांक इलाज गुजेवंतांक आदार दुखे जाल्यांक बुजवून उदार काळजां पावून तुका आमची गरज तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा तोकलेक जशे जातले तशे आमी तुका तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा तोकलेक जशे जातले
जशें आमी तुका प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बाबा, तुज्या हातांतले स्वर्गीचे देणे उपकारी काळजान आमी आतां घेतलो. ताचे वरवीं पातकांचे बोगसणे आमकां मेळून आनी सासणाचें सूख आमी जोडूंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुतान जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया पेज 94 F18. एकाच दोन्या देवाक सगळीं आंबोजूं